22 तारीख ही सारखी आमची म्हणल्यार हिंदू धर्माचे हिंदू लोकांची सगळ्यात व्हडली संवसारांतली सगळ्यात व्हडली दिवाळी। कित्याक रामाची मुर्तीची स्थापना त्या दिसा जाता अयोध्यात आनी आख्खो देश एक वेगळेच सेलिब्रेशन मोडार आहा। आनी जशें आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान सांगला सगळी देवळां आहा ती साफ करपाची, नीट धुवपाची, नितळ करपाची म्हणून त्या प्रमाणे त्यांच्या आदेशानुसार आमी प्रत्येक गांवांनी देवळां जी आहात ती आमी ऑलरेडी आमच्या कार्यकर्त्यांकूय सांगल्या। तशेंच आयज आमी केरी गांवांत आहात रवळनाथ देवळान ते हांगासर आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक घेवन आयज देवूळ साफ करपाक घेतला। आनी येणाऱ्या 22 तारखेक प्रत्येक देवळांनी दिवाळी म्हणजे आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक देवळान दिवे पेटयले गेले वयतले म्हणजे आमचे एक दिवाळीचो सण कसो तो। आमी सदांच पळयता की वर्साच्या वर्सा दिवाळी येता पूण आयुश्यान आमचे हिंदू धर्मान एक सगळ्यात व्हडलो ह्यो दिवाळीचो सण कसो। तसोच आमी पार्श्यां हांगासर रथ 21 तारखेक रथ काढून रॅली काडटले, अवेरनेस रॅली। तशेंच आमचे वेगळे वेगळे बॅनर्स जावं होर्डिंग्स जावं सगळे रामाच्या मुर्तीची स्थापना खातीर हे आमी सगळे आख्खे मतदारसंघात करता। मतदानाच्या 22 तारखेच्या प्राण प्रतिष्ठापनाच्या प्रोग्रामा पयलीं मोदीन डिक्लेअर केल्ल्या त्या प्रमाणे स्वच्छ भारत त्या अंतर्गत त्या अभियानाच्या अंतर्गत सगळे देवळां क्लीन करचे आणि वातावरण पवित्र दवरचें त्या अनुषंगान ही सगळी साफसफाई चल्ल्या। आमचो आमदार बाबजीत मांद्रेकर हांगा येवन हांगा ही साफसफाई केल्ल्या बद्दल हांव तेंचे देवस्थान समितीच्या तर्फे आभारूय मानता।